गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावटी उकार। आता पळोवया फुडल्यो खबरो। बुधवारा सांजे मोरजे दर्यादेगेर एक कासव येवन तांतयां घालून गेली। मोरजे दर्यादेगेर 1997 पासून कासव संवर्धन मोहीम राबयता। 2002 वर्सा सावन या दर्यादेगेर 500 चौरस मीटर जागो कासवांच्या संरक्षणा खातीर आरक्षीत केला। आता मेरेन या दर्यादेगेर 248 कासवांनी तांतयां घातल्या। तातूंतली 16,735 कासवांची पिलां सोडपाक वन खातें आनी वन विभाग यशस्वी थारला। 2000 वर्सा सगळ्यांत चड म्हणजेच 31 कासव मोरजे दर्यादेगेर आयिल्ले। पोरूं 23 डिसेंबराक एक कासव येवन दर्यादेगेर 136 तांतयांक परतून घेतली। तातूंतली फकत 30 पिलां जल्माक आयली। जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत 29 कासवांनी तांतयां घातली। मुरगांव पालिकेकडेन पैसे नाशिल्ल्यान पालिकेच्या कामगारांक जानेवारी म्हयन्याचो पगार ना दिवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। पगार कित्याक दिलो ना हाची जाप विचारीत बुधवार पालिकेचे कामगारांनी मुख्याधिकारी जयंत तारी हाका सोमारा घेराव घालो। या वेळार खंयच्याय परिस्थितीन बँके कडल्यान रीण घेवन कामगारांचो पगार बेगोबेग दिता अशें उतर जयंत तारी हांणी कामगारांक दिला। पालिकेच्या पेन्शनकारांक निवृत्ती वेतन लेगीत वेळार मेळना अशी म्हायती एका पेन्शनकारान दिल्या। तेन्ना हांव आज इलेक्शन जायसर हांव येवंक ना कित्याक की इलेक्शनाचें काम आसलें की ना। आतां पगार तांकां ना, वर्करांक पेमेंट मेळोंक ना, रिटायर जाल्यांक पेन्शन मेळोंक ना म्हणून हांव पर्सनल आतां सीओक मेळून येयला। चेअरपर्सनाक हांव मेळपा आयला पण चेअरपर्सन सद्या अवेलेबल ना। आतां जवळ जवळ 12 दीस जाली पण अजून काय चेअरपर्सन येवंक ना। हांव बसून हांगा बसले ताका मेळटलो म्हणून। दुसरी खबर जाली की आपुणी सीओ आसा आमगेलो, ताकाय हांवें डिफिकल्टी सांगल्या की बघ रिटायर जाल्ल्यांक म्हटलें मेडिसीन घेवपा जाय, तेंचे म्हटलें प्रॉब्लेम चड आसता म्हटलें रिटायर जाल्ल्यांचे, तांकांय तुमी पेन्शन ना। कामगारांक म्हटलें वर्करांक काय पेमेंट ना, वर्करांक पेमेंट ना म्हटल्यार काम कशें करतले, तेंची डिफिकल्टी तुमकां खबर आसा काय कित्याक। पण आतां हांव पर्सनल सीओक रिक्वेस्ट केला वचून, सर म्हटलें तेंचे सॅलरी बिलरी मातसो प्रयत्न करला, ट्राय करून तांकां मातसो बेगीन दियात, कळ्ळें की ना। तशें रिटायरवाल्यांची पेन्शन आसा पळय ती तांकां दियात अशें हांव वचून आतां पर्सनल रिक्वेस्ट करून येयला सीओ। एसीओकाय ते डिफिकल्टी सांगल्या आनी चेअरपर्सनाक मेळपाक गेल्यार चेअरपर्सन अवेलेबल ना। तें हांव कावन्सिला कडेन रिक्वेस्ट करता, कळ्ळें की ना, की तुमी जाता तितले मातसो कामगारांची कितें सॅलरी आनी रिटायरवाल्यांची जी पेन्शन आसा ती जाता तितली बेगीन दिवची अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता। म्युन्सिपालिटीचो ऑक्ट्रोय हो येयना तो कितले वर्सां असो आतां? जवळ जवळ म्हाज्या कोतान तर 5 ते 6 वर्सां तांकां येयना, कित्याक वर्सा 5 ते 5.5 करोड हांगा येताले, कळ्ळें की ना। आनी तो आतां जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सां जाल्यार तांकां तो फंड येयना। त्याच्यामुळे आज अर्थव्यवस्था हल्लेली आहे म्युन्सिपालिटीची। तशेंच आमचो रिटायर जाल्ले कामगार आहा तांकां 3 ते 3.5 करोड तांकां आउटस्टँडींग दिवपाचे आहा। रिटायर जाल्ले तांकां पयशे दिवंक ना। आज तेंचे बायलो आहा, भुरग्यांची लग्नां आहा, तांकां खंयच्यान पयशे मेळटले? तेंच्यांनी कितें कोणा कडेन पळोवपाचें लायफाक? रिटायरमेंट दी तांकां मेळना, पण तेंच्यांनी कितें करूच्यो? तेन्ना हांव कावन्सिला कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितलें कन्सिडरेशन घ्या आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करा की बाबा म्युन्सिपालिटीक फंड ना तेन्ना रिटायरवाल्यांचे पयशे दिवपाचे। आमी आतां 7 पे कमिशन लागू केला।
बुधवाराक मडगांव नगरपालिकेन कार्नावालाच्या तयारे विशीं नियाळ घेवपाक बसका घेतली. कोरोनाचे नेम पाळून हो कार्नावाल मनोवपाचें थारायला. ह्या कार्नावालाक मुखेल सोयरेमण ब्रह्मानंद शंखवाळकर हाजीर आसले. 27 फेब्रुवारी गोंयच्या परंपरेचे आदारीत कार्नावाल घडोवन हाडटले अशें मडगांव नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसान सांगले. ह्या सभेक येरादारी पुलीस, भलायकी विभाग, पर्यटन विभाग, हॉस्पिसियो मुखेली आनी हेर हाजीर आशिल्ले. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आणि 4 सेंटर चूज केले गोवा. तितून मध्ये मडगांव ऑन द 27th ऑफ फेब्रुवारी कार्निवल घडोवचो केला. सो आमचो रूट लायक लास्ट इयर सेम रूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव टू अप टू बोरकर सुपर स्टोर तो रूट आसा सेम रूट. आणि ऑल द सोप गायडलायन्स वॉट एवर आय डू विल इम्पोज ऑल द रिस्ट्रिक्शन्स ड्यू टू कोविड-19 ज्यो रिस्ट्रिक्शन्स आहाय सेम डिस्टन्स आणि मास्क घालपाचे ते सगळे ते आसतले. आणि ह्या वर्साचो आमी कमिटी हॅज डिसायडेड द थीम ऑफ गोंयची परंपरा. आतां दिस विल बी दॅट विल बी स्लोगन ते रेडी जातले पूण चूज केला. आणि चीफ गेस्ट आमी सध्या तरी शॉर्टलिस्ट केला गोवन प्रॉमिनंट फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंखवाळकर. आतां ताका आमी इन्विटेशन दिवपाक वयतले, तेगे एक्सेप्टन्स घेतले ते दॅट विल फायनलायज. बट दीस इज अ टेंटेटिव्ह 27 करपाक गेला. आणि ही आमची गोंयची परंपरा आदी आमी दॅट इज अ थीम सो आमी करपाक थारायला. खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट आशिल्ले आयज ट्युरिझम डिपार्टमेंट आहले, PI ट्रॅफिक आहलो, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट, मागीर हॉस्पिसियो, मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट, मागीर हॉस्पिसियो, PI ट्रॅफिक, डायरेक्टर ऑफ टुरिझम ही डिपार्टमेंट आहली. ट्रॅफिकाचे किती अरेंजमेंट केले तुम्ही? ट्रॅफिकाचो बंदोबस्त केला कितें म्हणजे सगळें स्मूथ कोऑर्डिनेशन आणि सगळे ऑल द पॉयंट शूड बी सेक्युरिटी सगळी करून SOP मेंटेन करून ट्रॅफिक रूट टू बी करपाक केला. डायवर्शन आणि क्लोजर ऑफ द रोड विल बी टेकन प्लेस. ताका लागून आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक लेटर केल्या लायक लास्ट इयर क्लोजर ऑफ द रोड्स आणि डायवर्शन ते डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट विल बी इशूइंग वन नोटिफिकेशन. टायमिंग किती? टायमिंग 3:30 टू ऑनवर्ड्स. बिफोर एट 7:30 8 o'clock शूड बाय ना. गोंयांतल्यान कोयर भरून व्हरपी ट्रकांतल्यान कोयराची गळटी जाल्ल्यान काणकोणकारांनी पोळेचेक नाक्याचेर ट्रक आडावन दवरलो. ट्रकांतल्यान कोयराची गळटी जालीच कशी अशी जाप थळाव्यांनी ट्रक चालकाक विचारली. ट्रकान कोयर कोंबून भरिल्ल्यान कोयराच्या वयर दापेल्ली कापेत पिजून हो कोयर पुराय रस्त्याचेर वत्तालो. ट्रकांतल्यान कोयर वत्ता तो पळोवन थळाव्या लोकांनी पोळे चॅक पोस्टाचेर पाठलाग करून हो ट्रक आडायलो. पेंडिल पीछे डाया सर वो। पीछे तक बहुत लंबा हाँ, होता। डाला था वो सर। ये ऐसा लंबा क्यों डालते हैं आप लोग? मैं बोला इसको गाड़ी पर लेवल के डालो, हाँ। मत डालो को बोला मैं इसको। हाँ। वो क्या बोला मेरे को 10 और 6 टन होना चाहिए, वो बोलता मेरे को 10 टन होना चाहिए। 10 और 6। हाँ 16 टन होना चाहिए। 16 टन मेरे को होना लेकिन ये चाहिए। कितना टन का गाड़ी है? वो टनेज नहीं सर, वो कचरा वाला को। नहीं ये कितना टन का गाड़ी है? 25 का। 25 टन का है। हाँ। लेकिन 16 टन होना चाहिए बोलता है। हाँ। और इसके नीचे और कुछ और रहता है आपका? हाँ सर, 2 नंबर कुछ रहता है, बॉटल बिटल कुछ रहता है इसके अंदर? सब रहता है सर। सब रहता है। बाटल थोड़ा ऐसा वो बाटल। दारू का बॉटल भी रहता है? बाटल सर क्या, नहीं सर। शराब का बॉटल? नहीं सर, ऐसा कुछ बाटल नहीं? है वो प्लास्टिक का है, हाली पेट्रोल हाई थोड़ा। वो ताडपत्री वो ठीक नहीं है आपका? वो टूटा फूटा ताडपत्री है? वो बंडल गिर गया ना सर, तब टूट गया सर वो। हांगासा हायवे नंबर 66 काणकोण टू पोळे ह्या महामार्गाचेर आनीक संसडा वयलो जो कचरो आसा तो कचरो कर्नाटकाक वता सगळो भरून आनी संसडो निवळ केलो वता. हो सगळो सुको कचरो
हो वतना आयज रातचे हो हायवे सायडीक फुल कचरो पडलो हांगा पडला आनी शेळी म्हणटा त्या गांवान पडला आनी हाजी दुर्गंधी इतली पावरफूल आसा की हांगा रावपाक जायना. जेन्ना हो कचरो गाडी घेवन वता तेन्ना ताका ताडपत्री घालून फुल्ल पॅक करून व्हरपा पडटा. पूण हांगा व्हडलीशी ताची प्रिकॉशन घेतली वतना सारकी घट बांदली वतना आनी त्या कारणामुळे हे लोलये पंचायतच्या एरियेक माशे म्हणटा ते हायवेचेर हो कचरो पडला आनी शेळी पडला आनी हाजी दुर्गंधी इतली पसरिल्ली आसा की हांगा गांवांत मोठो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तशी जी गोरवां येतात ती गोरवां हो सुको कचरो खाल्ल्यान तांचे प्लास्टीक पोटां वचून ही गोरवां मरपाकूय शकतात. रिणाचे पयशे वसूल जावपाच्यो अडखळी आनी वेव्हारांचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान बऱ्याच बँकांक फटको बसला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे आदले अध्यक्ष रजनीश कुमारान सांगलें. द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बँकर्स मेमोरिया ह्या तांच्याच पुस्तकान प्रकाशन सुवाळ्याक ते उलयताले. बँक ऑफ इंडियाचे आदले अध्यक्ष रजनीश कुमार हांच्या पुस्तकाचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांचे हस्तुकी प्रकाशन जाले. प्रकाशन जाले उपरांत सुहेल सेठ हांचे सयत संवादाची कार्यावळ जाली. बँकांचो वेव्हार, देशाची अर्थीक स्थिती आनी नोटबंदी ह्या विशयांचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. Today the book was released of yours. Tell me the gist of this book in short. This book is in 3 parts. One section is about the current problems relating to the financial system, like the problem with Yes Bank, ILFS, Jet Airways, then the insolvency code. In the section 2, I have covered my 3 years period at the State Bank of India, where many events happened like demonetization and then merger of 6 banks, digitization, our super app, YONO, all these developments happened. And third section is where one can get glimpses of my personal life and journey with the State Bank of India. So in a way, it is a contemporary history also of the developments in banking in India starting from 1980 onwards. Okay. Currently, what do you see are the major issues kind of hampering the Indian banking system? Now, Indian banking system for last 5-6 years, it was grappling with the problem of non-performing loans that they have been able to put behind. It's in a much more sound position for all the banks, and there are challenges on the technology front because a lot of developments are happening as far as technology is concerned, and it's a very competitive environment. So these are some of the challenges which banks are facing. मायना शिवोले रस्त्या कुशीक बसून धंदो करपी पारंपारीक बाजारकारांक कसल्योच मुळाव्यो सुविधा नात. पंचायत सोपो घेता पूण धंदो करप्यांक सादी शेड लेगीत बांदून दिल्ली ना. पंचायतीच्या ह्या कारभाराचेर बाजारकारांनी नाराजी उक्तायल्या. पळयात तांचे म्हणणे. मार्ना शिवोले वाठारात दर बुधवारा सप्तकी बाजार भरता. गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक हांगासर येवन धंदो करतात. पंचायत तांचे कडल्यान सोपोय घेता पूण ह्या विक्रेत्यांक मुळाव्यो सुविधा मात मेळनात. देखून बाजारकार चाळवल्यात. तर आयज आमी आसात मान्य शिवोलेच्या सप्तकी बाजारात. हांगा दर बुधवारा बाजार भरता. हो बाजार आयज आनी काल न्हय तो फाटली कितलीशीच वर्सां पुर्तुगीज काळ भरता अशें हांगाची जाणटी तर आमची ह्यो गांवच्यो बायलो जाणट्यो बायलो सरकारी नाल्ल कितें तांदूळ जे आसा हांगा विक्री काडटात आनी ताचे ते आपलो खर्च चलयतात. दुखाची गजाल म्हणल्यार तांकां कसल्याच प्रकारची सोय हांगा ना म्हणून शेड ना म्हणून तांकां थंय नॅचरल कोलाक वचलेले संडासाची वेवस्था ना आनी त्या खातीर तांची खूब कुटंबणां जाता. बरेच फावटी तांणी पंचायती मुखार मांडलेलो आसा पूण पंचायतीन अजून कांय केलें ना अशें तांचें म्हणणें आसा. तेन्ना ह्या बायलांचे कडेन म्हाज्या स्थानीक पंचायती पासून जे कोण राजकीय फुडारी आसात आनी लक्ष दिवची आनी तांची ही जय ते पयस करची अशें सगळ्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर संतोष गोवेकर, मार्ना शिवोले. फाटली 30 वर्सां जाली लोक वतान बाजार घेवन बसतात पूण तांचे खातीर कसलीच सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली ना. तेन्ना पंचायतीन गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी तांणी केल्या. ते आमी हाडून विकता बाजारात. थोडे खपता थोडे खपना उरता आमकां आनी बसपाक आमकां कसली सोय ना हांगसर. वताना काय कावळे बिवळे आमचे हाकता सगळे आनीक आमकां ते हेल्प करचें शेड बी घालपाची बसपाक आमकां. खूब वर्सां जालीं हांगा बसल्या ते 30 वर्सां तरी जालीं बसतात हांगा. आमी परसान करता. परसाची भाजी आमी हाडून विकता. थोडे गिरायक जाता थोडे उरता. सगळे खपना आमचे कडेन. गेली 60 वर्सां म्हजें हांगा शॉप आहा, दुकान, हॉटेल आहा चलता. पूण हांगा लोक जे गरीब येतात आपल्या शेतांतलो माल विकतात तेंकां बाबड्यांक कांयच सोय ना. हांगासर उगड्यार बसतात. कसली ते टॉयलेट ना, संडास ना, हांगा मार्केट सारकें ना,
लोक रस्त्यार रावता विकता आनी वयता कांय बाबडी त्रास करीत आसा पण पंचायत सोंपो घेता पूण तांकां कसलीच फॅसिलिटी ना हांगासर जावं एक टॉयलेट ना संडास ना कांय ना आनी मार्केटूय बांदलेलें ना पंचायत कितें करता वर्सान वर्स पंचायत सोंपो घेता पूण कांय अर्थ ना आमचे हांगासर आदी पासून बापूय हॉटेल चलय आनी आतां आमी चलयता पूण पळयता बाजार आसा तो दिसान दीस डावन जायत वता कमी जायत वता लोक कमी जाता कांय ना गिरायक व्हडलें कांय ना आनी आमच्या बाजाराक कसलेच तर फॅसिलिटी ना आमकां तर नात आमकां रिपेरींग करून दिना कांय ना पंचायत त्रास करता पण हे बाकीचे आहा ते त्रास करता कमिटी बिमिटी आसा आमकां कांय फॅसिलिटीच दिना कांय कितें करतलो जाल्यार तसलें हेंच ना हांव हांगासर 25 वर्सां जालीं इकूंक बसता आनी हांगासर बसोंक जागो ना उबें रावचें पडटा वत लागता शेड ना आनी गाडयो येता वयता ट्रॅफीक हांगासर खूब जॅम जाता एकदां भिरांत दिसता एक्सिडंट जायत कितें जायत म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान संतोष गोवेकार. आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक हें नवी टी.व्ही. चॅनल सुरू जाता ह्या गोष्टीची म्हाका खूब खोस भोगता. गोंयांत कोंकणी चॅनल खूब आसात, मराठी चॅनल 1-2 आसात. तातूंत आतां तुमच्या गोमंतक टी.व्ही. चॅनलची भर पडटा ही खोशयेची खबर. आमचे प्रिंट मिडियान कटथ्रोट कॉम्पिटिशन चल्लां. तशाच पद्दतीन आतां डिजिटल मिडियानूय आसतलें. हे सगळें लक्षांत घेवन गोमंतक टी.व्हीची टीम जास्तीत जास्त ताज्यो खबरो गोंयच्या प्रेक्षकांक दितल्यो अशी हांव आस्त बाळगतां आनी म्हजी इच्छा दिता. गोमंतक कोंकणी चॅनल चालू करता ही खूब खोशयेची गजाल. आमकां आज सगळे गोंयकारांक एक कोंकणी चॅनलाची गरज आशिल्ली. ती गरज आज गोमंतक भागयता हाजी म्हाका खूब खोस जाता. ह्या चॅनलाक हांव चडांत चड परबीं दितां आनी ताजी वाटचाल बरी जातली अशें हांव म्हणयतां. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. पणजी सांत इनेज खाडीच्या दुशीत उदकाचो लोकांक त्रास जातात. खाडीचें दुशीत उदक व्हांवून वचपाक वाट ना. प्लास्टीक कोयर खाडीच्या उडयल्ल्यान उदक कुसला. ही खाडी नितळ करून जल प्रदूषण वाटावपाची गरज आसा. पळयात गोमंतकाचो खासा रिपोर्ट. फेब्रुवारी म्हयन्यात संगीत क्षेत्रांतल्या 3 महत्वाच्या व्यक्तींचें निधन जाल्ल्यान देशांत दुख्खाचो ल्हार पातळ्ळा. ज्येश्ठ बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी हांकां आयज कोलकाता हॉस्पिटलांत मरण आयलें. तांणी हालींच पद्मश्री पुरस्कार उसरा मेळ्ळो म्हूण न्हयकारिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. मुखर्जी हांकां गायना खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्यात.
पेडणे अबकारी खात्याचे नवीन इमारतींतलो शौचालय फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन चॅकअप जाल्लो आसा. हे खातीर थळाव्या कर्मचाऱ्याक ताचो उपेग करपाक मेळना. शौचालय सारकी मुळावी सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान कर्मचारी बेजारल्यात. तशेंच कामा निमतान ह्या कचेरीन येवपी नागरिकांचे लेगीत गैरसोय जाला अशी माहिती थळावे ज्येश्ठ नागरीक गोपीचंद आपुलो हांणी दिल्या. ह्या समस्या सरकारान सुटावी करची अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या बिल्डिंगेन उंदराचे वावर वाडला, ते फायली खातात, तशेंच कबूतर फायली बुरश्यो करतात अशें तांणी सांगलें. परत आता कितें रस्त्या वयल्यान वयचत लोक घाण येता, दुर्गंधी, चंबर चकप जाला, संडास चकप जाला, कांयच तांकां सुविधा जाना. आनी अशा तरेन बाबडे ते काम करतात. हय बायलां आहात, बायलां काम करतात. त्याचा आता पुढे अनुभव काय आहे? चीफ मिनिस्टर आता येतलो चीफ मिनिस्टर, त्यांनी तरी सारख्या करता. आदलो गेलो दोळे झाकलेत त्यांनी. आताचे ते चीफ मिनिस्टर येतलो ह्या इलेक्शनाक, त्यांनी तरी दोळे उघडून त्या बाबड्या कर्मचाऱ्याचे हे काय त्रास जाता तो दूर करतो अशी माझी विनंती आहे. आणि कळकळीची विनंती आहे, आता चीफ मिनिस्टर कोण जातलो त्यांनी ह्या लक्षात घेवचा. आणि परत आता एक जाले देऊळ भगवतीचा लागीला, ते कुटूर कुटूर म्हणून बसतात कवळे काय कोणते ते बसतात, ते सुद्धा येतात, ते फायली राखतात, त्यांच्या देवळा नाखतात, ते हकतातच ती सुकणी मिकणी, पण भितर येऊन हकतात, त्यांच्या फायली मिली घाण करतात. त्याका जबाबदार कोण असता? मग मामलेदार करतलो का कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर करतलो, त्यांचा बिडो ऑफिसर करतलो? हे सांगा. अशा करून दुर्गंधी हे पेडण्यान आमकां कित्याक? पेडण्याचे रहिवासी कंटाळले. तुम्ही करतात जाल्यार सारखे करा, नाल्यार करूच नका. पाठ पडो. आधी असली ती बरी असली बिल्डिंग, आता कोट्याने खर्चाने केल्यात. ते काय ते सुविधा ना काय ना, उंदीर येतात, ते कबूतर येतात, आणखी किती सुकणे मानी सोरोप येतात. ही घाण कित्या पेडण्याने केल्यात, रुजू केल्यात. आदली असली ती बरी असली. भारतीय सुरक्षेक बाधक थारपी वट्ट 54 ॲपांचेर बंदी घालपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या ॲपांनी स्वीट सेल्फी, HD, ब्युटी कॅमेरा, म्युझिक प्लेयर, म्युझिक प्लस, व्हॉल्यूम बुस्टर, व्हिडिओ प्लेयर, मीडिया, विवा व्हिडिओ एडिटर, नाईस व्हिडिओ, बायडू, ॲपलॉग, एस्ट्राक्राफ्ट अशा ॲपांचे आस्पाव आसा. मोपा हे गोंयांतलें दुसरें अंतरराष्ट्रीय विमानतळ आसतलें. ग्रीनफील्ड मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें काम चालू आसून 60% सुविधांचेर काम जानेवारी म्हयन्यात पुराय जाल्लें. तशेंच टर्मिनल इमारतीचें काम नेटान चालू आसा. जाल्यार विमानतळाच्या धावपट्टी आनी टॅक्सीवेचें काम कांय प्रमाणात पुराय जाल्या. अशेंच एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवराचे बांदकाम निमण्या टप्प्यान आसा अशी माहिती नागरी उडान संचालक सुरेश शानभोगेन दिल्या. कोविडाचे तिसरे ल्हारा खातीर गोंयांत शाळा सुरवात करपाचो निर्णय अजून मेरेन घेतिल्लो नाशिल्ल्यान शाळा कॉलेजी फुडें कितें तें अजून स्पश्ट ना.
शिक्षण खात्यान अजून हाचेर निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें सांगलें. महाविद्यालय आनी उच्च शिक्षणीक संस्था 15 फेब्रुवारी मेरेन विद्यार्थ्यां खातीर बंद आसतले असो आदेश वेंचणूक आदी आयिल्लो. पूण शिक्षकांनी शाळेन येवन भुरग्यांक ऑनलायन शिकोवपाचे आदेश शिक्षण खात्याचे अधिकारी सावयकरान सांगले. गोंय राज्यान 100% वासिनीकरण पुराय केल्या असूय मात शिक्षण वेवस्थे विशीं सरकाराचें धोरण स्पश्ट ना. सांत आंद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी पयले स्वातंत्र्य उपरांतचे आमदार तियोतोनियो परेरा संवसाराक अंतरले. 2 दिसां उपरांत तांची पिराय 92 वर्सां जावपाची आशिल्ली. गोंयांत घडिल्ल्या दर एका चळवळींत तांचो भोवमालाचो वांटो आसा. जावं ती गोंय मुक्ती खातीरची चळवळ वा जनमत कौल. कोंकणी गोंयची राजभास जावची देखून तांणी आंदोलन केलें. एक एकनिश्ठ नेते म्हण ताची गोंयांत वळख आशिल्ली. स्वतंत्र गोंयच्या पयल्या विधानसभेंतलो हो निमणो मंत्री. तांचे गोंया खातीरचें योगदान गोंयकार केन्नाच विसरपना. तांकां गोंयकारांक वतीन गोमंतक टीव्ही आर्गां ओंपता. कोंकणी संस्कृताय आनी कोंकणीची वळख म्हूण फामाद आशिल्ल्या दशावतारी नाटकांनी काम करपी दशावतारी नट सुधीर कलिंगण हाका 7 फेब्रुवारी दिसा देवात्म्य आयलें. ताच्या खातीर मोर्जेंत श्रद्धांजली आनी शोक सभा घेतिल्ली. ह्या वेळार मुखेल उलोवपी म्हण राजा सावंत, नाट्य कलाकार प्रभाकर गांवकर, देवस्थान अध्यक्ष गोपाळ शेडगांवकर, मनोहर शेडगांवकर, हरीश शेडगांवकर, सखाराम परब हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सुधीर कलिंगण ज्यांनी दशावतारी ही लोककला जी आहे ही लोककला 7 समुद्रापार नेली, जनमानसामध्ये पोचवली. सगळ्या जनमानसाचे राजा झाले. सगळ्या प्रकारच्या भूमिका केल्या आणि सगळ्या जीव मार सोडून काम केलेलं आहे. प्रत्येक भूमिका समजून त्या प्रत्येकाला न्याय देऊन आणि त्यामुळं जी भूमिका आहे ती भूमिका त्यांना खरोखरच ती उमगली होती, कळली होती. ती एक भूमिका प्रत्येक जगायची आणि त्यामुळंच रसिकांना त्याची आवडायची. हांव एक दशावतारी प्रेमी म्हटलं तरी वावयच हाडचें ना. म्हाका तेंच्या विशीं आवड जावपाक कारण म्हणजे की जेन्ना गांवांत नाटकां जातालीं तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर बसतालो आनी ते आपलेशे एके रातीन ते आपलेशे करताले आनी जीव लावन वयताले. दुसरे आमी फुडच्या वर्सांची आमी वाट पळयताले केन्ना दशावतार जाता काय. अशे कलाकार ते आमच्यान आपुलकी निर्माण करतालीं. पूण आमकां केन्नाच परकेपण दिसलें ना की गोवा आनी सिंधुदुर्ग एक तेंच्यांनी बरे जिवाळ्याचे नाते जोडलेले. आयज ते गेले खरे पण आयज आमकां खूब दुख्ख दिसता की अशे कलाकार जावचे ना. दोंगरेचो फामाद इंत्रूज लागीं पावला. माघ म्हयन्याच्या 3ऱ्या शुक्राराचो दीस उजवाडले उपरांत इंत्रूज उत्सवाक सुरवात जाता. पुर्तुगेज राजवटी वेळार धर्मांतरा जातली. श्री षष्ठी शांतादुर्गा देवीच्या भयणीक पाटयल्ले आनी सुसेद सायबीण अशें नांव पडलें. सायबिणीच्या नांवान इंत्रुजाच्या वेळार व्हडलें फेस्त जाता. हिंदू क्रिस्तांव भाव मेळून फेस्त मनयतात. पालखेच्या वेळार वटी भरता तशेंच सायबिणीच्या पायणेला कडेन मेणवाती आनी फुलांचे हार ओपून देसाव घेतात. तशेंच चवथ्या दिसा मांसाहारी आनी शाकाहारी दोनूय तरेचें जेवण रांदून वाडटात. 5व्या दिसा गुलाल खेळटा आनी उपरांत गाराणें घालता आनी उत्सव सोंपता.
म्हापसा ज्ञान प्रसारक मंडळ उच्च माध्यमिका विद्यार्थ्यांनी कुंडय तपोभूमी गुरू पिठाक बुधवारा भेट दिली. स्वामी ब्रह्मेशानंद हांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्या उपरांत तांकां शुभेच्छा दिवपाच्या हेतान ही भेट महाविद्यालयान घडोवन हाडिल्ली. या वेळार विद्यार्थ्यांनी तशेंच पालक शिक्षक संघटनेचे वांगडी आनी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक हजर आशिल्ले. मंगेशी देवळाचो वर्सुकी माघ पौर्णिमा महोत्सवाचो काल निमणो दीस. या उत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार निमण्या दिसा जावपी रथयात्रा. वर्सुकी जावपी हे रथयात्रेक खातीर भाविकांची गर्दी जाता. अशी ही मंगेशी रथयात्रा बुधवारा दिसा संपन्न जाली. पळयात मंगळारा दिसा राती जाल्ल्या धाकट्या रथयात्रेची कांय खिणचित्रां. संजय लीला भंसाळी हांचे गंगूबाई काठियावाडा सिनेमा वादान सांपडला. समाज खातीर इतलें काम करपी आमची आई तातूंत वेश्या म्हूण दाखयल्या, तिका लेडी डॉनूय दाखयल्या अशें तिच्या गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव सुभाष